सोमार 18 सप्टेंबर मुखेल बोल एक उतर मात सांग म्हजो चाकोर बरो जातलो नियाळाक आदार। पवित्र पुस्तकांत देवाच्या उतराक पदवी आसा आनी हेच पदवेन ताणें संवसार रचला आनी वाडयला। देवाचे उतर जिवीत दितले, नवो बोरवासो जागयतले, स्वताक गवाय दितले आनी प्रमाणीक जिविताक पावयतले। देवाचे उतर आदामाक आयले पूण ताणें आयकूंक ना, शेवट खास्तेचो जालो। देवाचे उतर मोजेसाक पावले आनी ताणें इस्रायल पोरजेक सोडयली, तांकां तारण मेळ्ळें। देवाचे उतर जेरेमायासाक पावले, ताणें जायती तोसडीक केली, देवाक नाकारलो पूण आखरेक त्या उतरान तो देव तेंपलान न्हीद हाडूंक वावुरलो। देवाचे उतर जोनासाक पावले, ताणें पोळ काडलो पूण आखरेक ह्याच उतरान ताका सांगलेल्या निनेवे शारांत पावयलो। म्हणटूच देवाचें उतर कितलें बोलबोल आनी शक्तिवंत तें आमी आयकता। जेजूच म्हणटा, जे म्हजें उतर आयकतात आनी पाळटात ते म्हज्या बापाचें उतर आयकतात। शुभ वर्तमानान आमी देवाचे पदवेचें उतर जेजू वरवीं शोधपोतीक मेळटा। इतलो व्हडलो शोधपोती जावनूय सगळे धार्मिकायेन तो जेजूशी येवन आपल्या चाकराक बरो करूंक मागता। ताचो भावार्थ तपासल्या उपरांत जेजू तांच्या घरा वचूंक वेता, पूण तो शोधपोती ताका म्हणटा, एकूच उतर उलय आनी म्हजो चाकोर थंयच बरो जातलो। म्हजो तारा देवाचें उतर वाचून नियाळून तें जिविताक लावन सदांच वावुरतली।